1,48,00,000 खोट्यो नोटी घेऊन वचपी स केरळीयनांक धरले गोंयचे शिमेर. कॉन्स्टेबल म्हणटा आपणे न्हयकारली लाच, पूण सोशल मिडियाचेर प्रकरण घातले म्हण वरिष्ठ अधिकाऱ्या कडल्यान मेळूं येता मेमो. 1.5 वर्सां भितर करतले वास्कोचो सडक कोयर मुक्त, मिलिंद नायकाची घोषणा. सोनसड्यावेले सुक्या कोयराचेर दर दिसा जातली प्रक्रिया. बांयगणीच्या प्रकल्पाक मेळ्ळो पर्यावरणीय परवानो. वाघां खातीर संरक्षीत वन क्षेत्राचो निर्णय घेवचे नात मानून म्हणटा वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे. म्हादय अभयारण्याकय तेचो आसलो विरोध. अंदूच्या लोकोत्सवाक कला अकादमीच्या वाठारांत व्हडा दबाज्यान जाली सुरवात. 2,500 कलाकार जाल्यात वांटेकार. लोककला आनी आगळ्या वेगळ्या वस्तू बरोबर वेगवेगळ्या खाणांचोय घेवपाक मेळटलो आस्वाद. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. काणकोणच्या पोळे चेक पोस्टाचेर बिरेस्तारा उमळशीक वाडोवपी 2 गजाली घडल्यो. 1,000च्यो बंदी घातलेल्यो 1,48,00,000 नोटी घेवन गोंयची बॉर्डर हुप्पी 5 केरळीयनांक पुलिसांनी धरले. ड्युटीचेर आसलेल्या कॉन्स्टेबलाक 1.5 लाखांची लाच दिवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो, पूण तो तांकां बदलो ना. तेणें तांकां धरले खरे, पूण हो प्रकार सोशल मिडियाचेर घातिल्ल्यान वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक अळसूत गेला. इनामाबादला वरिश्ठा कडल्यान ह्या कॉन्स्टेबलाक मेमोय मेळूं येता. पळयात पुराय स्टोरी. डीवायएसपी किरण पौडवाल सांगता ते प्रमाण कासारगोडच्यान 5 केरळीयनांनी 3 गोंयकारां कडेन 1,000 रुपयांची नोटी बदलपा खातीर संपर्क केलो. तांकां काणकोण पोळेच्या चेक पोस्टाचेर बिरेस्तारा राती कडेन धरले. 5 केरळीयनांक अटक केल्या उपरांत पुलीस त्या 3 गोंयकारांच्या सोदात आसात. 3 persons from Goa, basically from Panjim. They had travelled to Kasaragod. We do not know exactly when they had travelled, but they had travelled to Kasaragod in search of persons who are dealing in this demonetized, who are exchanging demonetized currency. So they went there, and then these accused persons, they arranged for the currency. On 5th night, these 3 persons from Goa, okay, along with one of these accused, okay, I would not specifically point out who it is because the investigation is going on. One of these accused returned to Goa in the effort to exchange this 1,48 lakhs in Goa. So 6th and 7th, and 8th also. 6th and 7th, they made efforts to get this exchange, but they could not succeed. They said, we cannot exchange it, you take back the money to Kerala. That is when this accused, one of the accused had accompanied them in the Fortuner vehicle to Goa. He called up his other persons from there, and then they came. They came on 8th, 9th morning. They reached on 9th morning. They directly were called to Panjim, and in Panjim, they from the Fortuner they transferred that money into their vehicle. To 9th, they all 5 of them with the Kerala Swift vehicle and the money, they wanted to go back to Kerala. So when they reached the border at around 8:45, that is when the vehicle was checked. 9th night. Further investigation is in progress to apprehend the other accused from Goa who are involved in this crime. One team is sent to Kerala. Now, one team is already been sent to Kerala to trace the source from where they got this 1,48 lakhs. मजगती पुलीस कॉन्स्टेबल भगवान सावंत पोळे चेक नाक्यार ड्युटी करतालो. तेणे हे पुराय प्रकरण सोशल मिडियाचेर घातले. आपणाक त्या 5 केरळीयन लोकांनी 1.5 लाखांची लाच दिवपाचो यत्न केलो, पूण आपणे ती घेतली ना अशें तेणें नोंदयलां. पूण तेचे श्रय ताका मेळूंक ना. त्याच्या प्रामाणिकपणाची सोशल मिडियाचेर तोखणाय जावंक लागल्या, पूण वरिश्ठ अधिकारी म्हणटात हें टीम वर्क. ताचे श्रय एकल्यान घेवप योग्य न्हू. पळयात पौडवालाचो युक्तिवाद. I am stating that this post is totally false only to get self publicity ताणें घातला. And whatever has happened at the outpost, the seizure of the
the currency, which is the demonetized currency, is team effort under the direct supervision and guidance of PI Kanpur. हो पोस्ट आता इतलो लेस टायमान खंय खंय सर्क्युलेट जाले ते आमकां सांगूंक शकना, कित्याक WhatsApp जे ग्रुप मेसेजीस फास्ट वता तातूंत आमकां बाकीचे एक्यूज अलर्ट जावंक शकता. जे गोंयचे 3 जाण आमी मेन्शन करता पळय, जे तांकां हे केल्ले पळय एसोसिएशन विथ दीस केरला पर्सन्स, ते अलर्ट जावंक शकता आनी तातूंत जर आमकां हिंडरन्स जालें तांकां एरेस्ट करपाक, सो इट वील कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस आनी ताजेर डिसिप्लिनरी एक्शन जातलेंच. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. कोयराचो विलव लावपाचें काम ल्हव जाग्यार पडपाक लागला. वास्को कितलींशींच वर्सां पडून आसलेल्या कोयराचो फुडल्या 1.5 वर्सां भितर विलव लायतले. दिसाक 400 ते 1000 मॅट्रिक टन अशे तरेन. आनी मडगांवां सोन सड्यार येवपी सुक्या कोयराचेरूय सद्दां प्रक्रिया सुरू जातली सोमारच्यान. पळयात. कोयराच्यो राशी फकत सोनसड्यार नात, वास्कोच्या सड्यारय कोयराचे दोंगर जाल्यात. ह्या कोयराचेर सोमारच्यान प्रक्रिया करपाक सुरवात जातली. आमदार आनी मंत्री मिलिंद नायकान सांगला. फुडल्या 1 म्हयन्यांत आनीक 1000 टन मॅट्रिक टन क्षमतेचें मशीन हाडून कोयराचो विलव लायतले अशेंय नायकान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. पण ज्या पद्धतीन डेली गार्बेज हांगा 31 टन येता पळय, सेग्रिगेट करून वेट गार्बेज 20 ते 22 आनी बाकीचे ड्राय, तरी आसतना सेग्रिगेशन चालू आसतना सुद्दां हांगा दुसरो ट्रिटमेंट करपाचो प्लांट सफिशियंट कॅपॅसिटीचो नसल्या कारणान हांगा स्ट्रायक जायत आसलेलें. आतां ताका उपाय काडला की अंडर तुजे सॉलिड वेस्ट गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे अंडर एक टेंडर काडला. गोंयांतले सगळे लिगसी वेस्ट आहा ते क्लियर करपाक लागून 3 कॉन्ट्रॅक्टर फायनल जाला. तितूंतलो एक कॉन्ट्रॅक्टर आमी 10-15 दिसां पयलीं एक बायट दिल्ली ताका घेवन, आनी आमी ते 5 तारीख चालू करपाचें घाल्लें. काही कारणाक लागून 1-2 दीस फुडें गेला ते, पण विदीन नेक्स्ट फ्यू डेज त्या कॉन्ट्रॅक्टर अंडर ताका पडलेल्या कामांतले सगळ्यान हायेस्ट वेस्ट जर आहा तो मुर्मुगांवान आहा तो क्लियर करपाक तेणी आयच्यान चालू करता तो. आनी आतां तेणी एक प्लांट हाडला स्क्रिनींग प्लांट, तो दॅट कॅपॅसिटी इज अरावंड 400 मॅट्रिक टन मध्ये टू हँडल डेली, म्हणजे 8 वरान ते. तातूंत थोडे ब्रेकडावन हे ते आसून एटलीस्ट 3-350 टन जर तेणी केले सुद्दां जाल्यार हे जो हांगा टोटल कितले आहा ताका तेंच्या प्रमाणे पावस सोडून जवळ जवळ 1.5 वर्सां क्लियर करपाक. पण ताका हांवें रिक्वेस्ट करून सांगला की ताका 8-9 कडेन बारीक बारीक स्पॉट आनी व्हडलें काम आसल्या कारणान आनी एक मशीन तो विदीन अ मंथ्स टायम 1000 टनाचें हाडटा. ताका हांगा कितें करपाक जाय तें सगळें फोन करून दिलां. एक गाडी वचपाक म्युन्सिपाल्टीचे आमचो चीफ ऑफिसर एक काही कारणाक लागून आयज पावोंक ना, ताका मिटींग आहा CMच्या ऑफिसान दिसता. एमी आहा, सगळे इंजिनियर आहा, तांकांय सांगला तुमी बसून प्लॅनिंग करा. चिंतलेलें की फाल्यां परवां करया, पूण इतलें अर्जंट आसल्या कारणान हांव स्वताच तांकां आतां जे कितें हांगा आमचे कडल्यान फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिवपाक ते दिला. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला विदीन 4 days वील स्टार्ट. आमचे थंयसून एक स्पॅन कंपाउंडाचो मातसो वीक आसलो तो आमी काडला आनी थंयसून तांकां न्यू गार्बेज डेलीची येता पळय ती घालपाक दुसरो स्पॉट तयार केला. तिसऱ्या बेलिंग मिशिनाचे बिरेस्तारा आमदार विजय सरदेसायाचे हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष पूजा नायक आनी मुख्याधिकारी अजित पंचवाडकर हाजर आसलेले. वट्ट 6 बेलिंग मिशिनां घालून सदा येवपी 15 टन सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया सुरू जातली. The third baling machine which will be operational over here. So this will take care of around 10 tons per day. 3 here, 3 here and 2 behind the municipality. Yeah, 2 already are functional. so 5. 5. Five are And functional. 6th we have received today one more machine. So that will take care of around 15 And tons. 6th is this will take care of around around 14 tons here, whereas we are receiving 15 tons every day. So our objective is to ensure that the waste which is received is entire waste, dry waste is received, is treated on the same day. Basically, municipality also owns enough land which needs landfilling. The parking in Old Market is one place where clean, certified, non-hazardous inert waste can be dumped for landfilling. And we need to do it. As far as the municipality is concerned, the step that they have initiated to have a CCTV and to have a gate at the entrance is very important, because we believe that the waste that comes in Sansada does not belong to only Madgaon and Fatarda and Kurtori, but it belongs to many other places. There are unanswered questions as to where the waste from all the 5-star hotels is going. I think there was a big racket going on. Hopefully that racket will now stop. But everybody has to keep an eye on this. Hindustan Waste also has an office there. So I think
from today it actually begins, this process begins of remediation and having a scientific garbage treatment facility here. मजगती बांयगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक पर्यावरणीय परवानो मेळिल्ल्याचे कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबोन सांगले. Goa State Environment Impact Assessment Authority EIA Goa State Secretariat has cleared to establish 250 tons per day plus 20% additional of solid waste management facility at Baingini. Environmental clearance which was awaited for so many months has been cleared. State government जे clearance जे घेवपाक जाय, cabinet approval जी घेवपाक जाय ती आमी घेतले. And immediately we will float the tender document. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले, मडगांवच्यान रमेश नायक राऊत आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. भलायकी मंत्री आणि वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन शुक्रारा एक गजाल स्पष्ट केली. ती म्हटल्यार म्हादय अभयारण्यात वाघां खातीर राखीव वनक्षेत्र दवरचे नात. तशेंच म्हादय अभयारण्य लेगीत तेका नाकाशिल्लें. अशें आसूनय ही सुवात जर संरक्षीत करपाक जाय जाल्यार तेची कांयच हरकत नाशिल्ल्याचें तो म्हणटा. मजगती वाघाक विष घालून मारपाचे घडणुकेत हात असलेल्या चौथ्या दुबाविताक शुक्रारा ताब्यात घेतलो. फरार असलेले ज्योतिबा पावणेक शुक्रारा ताब्यात घेतलो. वाघ मारपाच्या प्रकरणात वांटेकार असलेल्या त्याच्या साथीदारान गुन्यांवाची कबुली दिल्ली. वाघांक कोणे वीख घालून मारले हे विशीं दुबाव आसलेलो. हे चारूय धनगर निर्दोष आसूं येतात अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. हे विशीं केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्यान चवकशी सुरू केल्या. पण टायगर रिझर्व बी आमकां उपकारपाचें ना, आमचें डेव्हलपमेंट ठप्प जातलें. टायगर कॉरिडोर म्हणटात तो आनी थोडो बफर बी करून ते केल्यार उपकारता. ते दोंगरार बिंगरार केल्यार उपकारता, ती एरिया बी तुमी करूं शकता. पूण कितें आसा टायगर रिझर्व तितले लोक वस्ती पसून मातशे पयस आसूंक जाय, नाल्यार लोक खंय रावता. आमी खंय वयतले आमचे लोक. तेन्ना ते जेकबान तकली न लायता ते वायल्ड लायफ सेंच्युरी केल्ली. हांव स्वता कोर्टान गेलो मंत्री म्हणून दिगंबर कामताच्या सरकारान आसतना, आनी हांवें सांगलेलें की इतली एरिया तुमी हे करूं शकना, कित्याक यू हॅव टू अप्लाय युअर मायंड वॉट यू आर डुईंग. पर्यावरण लोक सत्री चलयना. पर्यावरण हांव बी सांबाळपा, हांव पर्यावरण प्रेमी आहा. पण आमच्या मतदारसंघाक कोणाक अधिकार ना टायगर रिझर्व डिक्लेअर करपाक, आनी आमी मान्यता दिवचे ना. ते सत्रीन उजो पेटपाची परिस्थिती येतली. लोक रावंक जाय. ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे सगळे रिहॅबिलिटेशन लोकांचे जमन्यो थंयच्यान काडून ताका रिहॅबिलिट करून जावना. केंद्रीय समिती मार्फत चौकशे विशीं भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयलो. हे गजालीचो कायद्यान कितें तो सोक्ष मोक्ष लागोनी अशें तेचें म्हणणें. केंद्र सरकारान ऑलरेडी कमिटी केल्ली आसा. मुख्यमंत्रीन बी तेजेर दाखल घेतलेले आसा. ते लॉज जे आहे भयंकर स्ट्रिक्ट आहे. ते अनुसार जायना. देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्लॅश बिटवीन वायल्ड लायफ अँड ह्युमन दिस थिंग. सो दॅट हॅज टू बी बॅलन्स्ड. there's thoroughly some states have successfully done that. This is the first time where actually we have seen this. Otherwise it was only seen on a camera trap. You understand what I'm saying? So basically there are experts. Honorable Prime Minister also is the head of the Wildlife Board. They will take it. Mukhyamantri also is competent enough to take a decision in this matter. He will take a decision. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसं विसव. भाजपाचो फुडलो गोंय प्रदेश अध्यक्ष कोण आसतलो? निर्वाचन अधिकाऱ्याच्या म्हणणे प्रदेश अध्यक्षपदाची ही वेचणूक एकमतान जातली खंय. पूण अधिकृत घोषणा आयतार दीस कार्यकर्त्यांची सभेत जातली. पूण गोपांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सध्याचो सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे नवो अध्यक्ष आसतलो. पूण फातोर्डेचो आदलो आमदार दामू नायकय अध्यक्षपदाचो बळिश्ट दावेदार आसा. आता मेरेन राज्यसभा खासदार गोंय भाजपा प्रदेश अध्यक्षपदाचो किल्लो लढयतलो. शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला भाजपाचे गाभो समितीची बसका जाली. उपरांत सांजे निर्वाचन अधिकारी गोविंद पर्वतकारान वेचणुकेचे प्रक्रियेविशीं माहिती दिली. शेनवारा दनपारां 2 ते 4 मेरेन उमेदवारी अर्ज घेतले. ह्या वेळार केंद्रीय निरीक्षक अविनाश राय खन्ना हजर आसतलो. वेवटू निर्वाचन अधिकारी गोविंद पर्वतकारान वेचणुकेचे प्रक्रियेविशीं माहिती दिली. तुमच्या मार्फत सगळ्याक कळोवपाची इच्छा म्हणजे कशें की फाल्यां सॅटर्डे शेनवारा फाल्यां 2 ते 4 ह्या वेळाचेर हांगासर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कार्यालयान पणजी ऑफिसान आमी नॉमिनेशन फायलींग आसतलें. जे नॉमिनेशन फायल जाले उपरांत मागीर ताका एक इलेक्टोरल कॉलेज आसता आमचें. ते इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजे ते
who are the voters for this president's election. ते थोड्याशा प्रमाणात की एकूण म्हणजे 10% of the legislative assembly members or whichever is the number plus प्रत्येक मतदारसंघाचं एक स्टेट काउन्सिल मेंबर who is elected by the president of the mandal and organizing general secretary of the mandal. म्हणजे ते एकूण 40 मतदारसंघातले 40 स्टेट काउन्सिल मेंबर्स आणि जितले MP आसा पळय तितले MP. आमचे दोनच MP आहा म्हणटकीर दोनूय MP. So it becomes 52 voters. Announcement will be in the कार्यकर्ता संमेलन. थंय जातले. Sunday morning around 10:30 or 11. So गोमंतक मराठा समाज हॉल. माझ्या ऑब्जर्वेशना प्रमाणे आणि एकंदरीत आता पळयल्या त्या प्रमाणे इलेक्शन जातले अशें म्हाका दिसना. इच्छुक आसप वेगळे आणि अनपोज जातले. Parvatkar gave details of the elections that started 2 months back. भारतीय जनता पार्टीची जी ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन्स गेले कित्येक दीस सुरू आसा त्या आयज शेवटच्या पावण्यार येयल्ले आसा. ते म्हणजे स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्शन. आमी जवळ जवळ जुलै 19 प्रायमरी मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू केलो. तशें पळयल्यार जवळ जवळ 6 म्हयने हो सगळो पूर्ण प्रोसेस सुरू आसा. मेंबरशीप ड्रायव्ह कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी बूथ इलेक्शन सुरू केली आणि जवळ जवळ सगळ्या मतदारसंघांनी जे 1652 बूथ आसा ते आमी जवळ जवळ सगळे बूथ कमिटी निवडून बूथ इलेक्शनां कंप्लीट केली. बूथ इलेक्शन जाल्या उपरांत मागीर मी मंडलाची इलेक्शनां घेतली. 40 पैकी 38 मंडळां आमच्यो कमिटी जाल्यो. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लॅन कोस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मॅडम, तुम्ही गोंयच्या सगळे तरेच्या खाणांचेर उलयली, पूण एक गजाल सांगली ना. सांजच्या वेळार गोंयकार मातशे स्ट्रॉंग ड्रिंक घेतात, त्याच्या बरोबर स्नॅक्स कसले खावचे मातशें सांगशात. भारतांतली फामाद खेळा विज्ञान आनी पोशण तज्ञ रुजुता दिवेकराक एका गोंयकारान मजेशीर प्रश्न विचारलो आनी तिणें तशीच कुर्रात जाप दिली. पळयात. मडगांवां 20व्या विचारवेध संमेलनाक सुरवात जाल्या. गोमंत विद्यानिकेतनाचें हें संमेलन म्हटल्यार विचारांचें सुरबूस खाणच. दुसऱ्या दिसा म्हटल्यार बिरेस्तारा पाकशास्त्राचेर भारतांतली फामाद आहार तज्ञ रुजुता दिवेकर उलयली. खाणा जेवणावेल्यो टिप्स आयकपाक पुराय हॉल लोकांनी उपट भरिल्लो. खाणा जेवणा बरोबर कसले तरेचो व्यायाम गरजेचो तेचेरूय तिणें व्याख्यानांतल्यान उजवाड घातलो, पूण सोऱ्याच्या प्रश्नाचेर तिणें दिल्ली जाप आयकुपा सारकीच. Goans usually have a little stronger drinks in the evening. So what snacks do you propose that we should? When Goans, how much should you drink? How much of Feni do you actually drink? Feni you have given up on drinking. So you want to say that this is Goan drinking, but you don't want your own Feni, you know. And then when you're drinking Feni and you drink a little bit, it is okay because it also has medicinal properties. In fact, you have Feni in all kinds of intensities or all kinds of strength. But if you're drinking your regular alcohol and trying to pass it off as a Goan habit, then I have already called you out on it. That's one. The second thing is that if you must drink your regular drinks other than Feni and stuff, then the first thing that you should know is that no amount of alcohol is safe for drinking. So this thing that we've heard that moderate consumption of alcohol is good for you is all nonsense. It's been proved over and over again that any amount of alcohol is bad. And we now have very, very strong links between alcohol and cancer. But you must still, if you must still drink, then here are 3 things that you should do. Eat a wholesome meal before you drink. So maybe eat rice and arsane, or eat like poi and butter, or poi and omelette, and then go and drink. And between 2 drinks,
have at least one glass of water, and then after you're done with drinking, don't drive and come back home. So मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गांवाचें गांवपण तिगोवन दवरपी आनी एकवट राखपी उत्सव आनी परंपरा काळा भायऱ्यो जायत चल्ल्यात. पूण कांय गांवांनी हें सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरलां. तितूंतलो एक गांव म्हटल्यार मये मतदारसंघांतलो नार्वे. नार्वेचे कणकेश्वरी शांतादुर्गेचो कालो निकतोच जालो. गवळण कालो, नाट्यप्रवेश आनी कालचक्र सारकिल्ल्या नाटकांनी लोकांची मनरिजवणय केली. मंगळारा 7 जानेवारीक नार्वे गांवकरवाडच्या कणकेश्वरी शांतादुर्गा पंचायतन संस्थानाचो वर्सुकी कालो भक्तगणांनी पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन मनयलो. गांवांत एक वेगळेंच वातावरण तयार जाल्लें. भजी, कापां विकपी हॉटेलवाले, खाजेकार, फुलकारांनी वर्सावळी प्रमाण हजेरी लायिल्ली. बायलांच्या कुंकुमार्चनाचो संस्कृतीक सुवाळो जालो. देवीच्या आंगावयल्या वस्तूंची पावणी जाली. पयले दिसा थळाव्या कलाकारांनी नाट्य प्रवेश सादर केले, जाल्यार दुसरे दिसा म्हटल्यार बुधवारा 8वेर गवळण कालो जालो. राती कडेन शांतादुर्गा बाल नाट्य मंडळान जयवंत दळवीन बरयल्लें आनी यदुनाथ शिरोडकारान दिग्दर्शीत केल्लें कालचक्र हें नाटक सादर जालें. जाणटेंची उत्तर जिणेंतली अवतिकाय सांगपी ह्या नाटकान लोकांच्या काळजाक हात घातलो. पळयात नाटकांतले कांय देखावे. तरी मी पुन्हा सांगणार आहे. मी म्हणायचो ओके ओके ओके. तू आई बाबा बसले असताना टीव्ही बंद करायला नको होतं. नार्वे मयेच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस. सद्याक लग्नाचो सीझन चालू हा आनी जे लोक पळय लग्नांनी वतात तांकां गोंयकारपण कितें हें कळपाची गरज आहा. बिकॉज पीपल डोंट नो वॉट इज गोंयकार आनी गोंयकारपण. न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक गोंयकारपण कितें खबर आहा, न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक गोंयकारपण कितें खबर आहा. पूण थोडे लोक अशे आहात जे सांगनासतनाच लग्नांनी वतात आनी न्हवऱ्या वटच्यान विचारल्यार व्हंकले वटच्यान आयले म्हणून सांगतात आनी व्हंकले वटच्यान विचारल्यार न्हवऱ्या वटच्यान आयले म्हणून सांगतात. बिकॉज दे डोंट नो वॉट इज गोंयकारपण. हे अशें जावपाक जायना. म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात की असली लोकांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आहा. लोक अहेर व्हरतात, अहेर व्हरपाक जायना, कवतो व्हरपाक जाय. कारण हो कवतो 2 म्हयन्यांनी माड जाता आनी ह्या माडाक मागीर नाल्ल जाता आनी हो नाल्ल म्हणजे पक्षा सिंबॉल आहा. त्याच प्रमाणे आमकां थोडे लोक सांगतात लग्नाची तयारी चलता, लग्नाची तयारी चलता म्हणटात. लग्नाचे कपडे काडपाचे खातीर आमी बेळगांव वता म्हणटात, मुंबय वता म्हणटात. पूण जो कोण पळय खरो गोंयकार आहा तो लग्नाचे कपडे घरा कडेनूच काडटा आनी हे तुमकां सगळ्यांक कळपाची गरज आहा. त्याच प्रमाणे लग्नाक 2 दीस आसतना संगीताच्या वेळार आमी झिंग झिंग झिंगाट करून नाच करतात आनी मागीर लग्ना कडेन मागीर आमची कमर दुखता म्हणून आमी बोवाळ मारतात. तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की लग्नाची पयलीं जे पळय संगीत जाता ते संगीताक झिंगाट बंद उडोवपाची गरज आहा. आनी जो कोण पळय सिंगाटाक पळय नाचता ही डोंट नो वॉट इज गोंयकारपण. हें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां.